इशू आमी जो घेतला तो आसा की सोहम नायक हो जो आमी गोंयचो एपस्टेन म्हणटा ताका बेल दिला, इंटरीम बेल ग्रांट केला. तर आमच्या वांगडा आसा कुमार गवळी, आमचो NSUIचो स्टेट जनरल सेक्रेटरी. तसोच आसा आमच्या वांगडा अब्दुल सय्यद, आमचो स्टेट सेक्रेटरी. मुस्कान आमची लेडी लिडर NSUIचे, आनी हांव सदाशीव बळीकर. आयज टुडे by granting Soham Naik bail, the government has proven one thing, that women can't feel safe in Goa anymore. The law and order has severely deteriorated in Goa. Women don't feel safe anymore, and tourists are also declining. Soham Naik, a man who is accused of exploiting so many young women today, is granted interim bail, and the press has not highlighted this issue at all. And possibly now that he is granted bail, the victims today face the threat of face threats, and they may be even blackmailed today, and evidence may be tampered with. We urge the government to take action on this matter, and we urge the government to look into this matter and challenge this bail which is granted to him. Also, another fact which I want to speak about is that the accused has exploited multiple girls, and he has blackmailed them and recorded obscene videos of them, and he is facing charges under the POCSO Act and under the IT Act also. This is a very serious issue today, and the government, and he has been granted bail immediately. So I urge the government to look into this issue. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, फाटल्या विकांत अशे जायत्यो घडणुको घडल्या. ज्या दिसा BJPन हावजान वुमन्स रिजर्वेशन बील टेबलार घातलें, हावजान घातलें, त्याच दिसा गोंयांत सोहम नायकाक बेल मेळ्ळी, इंटरम बेल मेळ्ळी. आणि ही गॉट अ बेल थ्रू सेशन कोर्ट. ताणें चॅलेंज केलें द स्टेट, आनी गॉट अ इंटरम बेल थ्रू सेशन कोर्ट. आतां आयज BJP गव्हर्मेंट इतलें उलयता वुमन्स रिजर्वेशन बिलाचेर, इतलें उलयता, जाल्यार जे दिसा सोहम नायकाक बेल मेळ्ळी त्या दिसा तांणी एक प्रश्न काडूं ना. इतलें जरी तांकां बायलांचेर पडून गेला, इतलें जरी तांकां नारी शक्तीचेर पडून गेला, जाल्यार हाजेर प्रश्न तेमी कित्याक काडूं ना. आणि आयज तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की तांच्या CMन आनी BJPच्या महिला मोर्चान आज प्रोटेस्ट काडलो काँग्रेसा अगेन्स्ट, की आमी वुमन्स रिजर्वेशन बिला अगेन्स्ट आसा म्हणून. वुमन्स रिजर्वेशन बील तुमकांय सगळ्यांक खबर आसतलें 2023 पास जाल्लें. बट हें बील जें तेमी हाडलां तांचो मोटिव्हय दुसरो आशिल्लो, डिलिमिटेशन तें करून तेंचे नॉर्थ इंडियान ते सीट वाडोवन तांकां खबर आसा की 2029 तांची वायट परिस्थिती आसा म्हणून. त्याच्या खातीर ते डिलिमिटेशन करून ते कितें करून ते पळयताले, प्रयत्न करताले. बट आमच्या सगळ्या ऑपोजिशन पार्टीजान तशेंच आमच्या ऑपोजिशन लिडरान तें बील स्क्रॅप केलें. आतां आमी तुमकां खबर आसतलें सोहम नायकाचेर 5 FIR आसात, तशेंच ताचे पॉस्को एक्ट आनी क्रायम ब्रांचान ताची इन्व्हेस्टिगेशन चलता. तरी आसून ताका बेल ग्रांट केल्या. आमचो NSUI गोवा डिमांड्स द स्टेट एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर to challenge his bail which has been granted to him in the High Court. त्यांना आम्ही मानून घेतलं की हो BJPचो सरकार, हो गोंयचो सरकार गोंयच्या बायलां वांगडा आसा म्हणून. इट इज फॉर द सेफ्टी, फॉर द वुमन सेफ्टी. तशेंच द विक्टिम्स इन दिस केस चडशी मायनर आसा, दे आर स्टुडंट्स, आनी एज अ स्टुडंट ती भायर येवपाक सोदना आनी तांची परिस्थिती वायट आसा. सो हांव मागता डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन ऑल्सो की तेमी जी भुरगीं, जी विक्टिम्स आसा तांकां सगळ्यांक कावन्सिलींग दवरचें मॅन्डेटरी. तशेंच सगळे स्कुलान आनी कॉलेजीन वुमन सेफ्टी क्लासीस तेमी मॅन्डेटरी करच्यो म्हणून. आतां आयज जसो तेमी प्रोटेस्ट काडला, तुमकां खबर आसतलें की तेमी आमी बिला अगेन्स्ट आसा, काँग्रेस पार्टी बिला अगेन्स्ट आसा, काँग्रेस विरोधी म्हणून, वुमन्स विरोधी म्हणून आमकां हें केलां. काँग्रेस इज द पार्टी विच गेव द फर्स्ट प्रेसिडेंट फॉर दीस कंट्री. Congress is the party which gave the first woman prime minister for this country, and Congress is the party which gave the first speaker in the Lok Sabha. आणि ते आमकां म्हणटा आमी ह्या बिला अगेन्स्ट आसा म्हणून. अरे पयलीं तुमच्या पार्टींत जायते अशे एग्जाम्पल आसा. तातूंतलो एक सांगपाचो म्हणल्यार प्रज्वल रेवण्णा, मागीर तुमचो ब्रिजभूषण जालो, आनी गोंयचो उदाहरण घेतल्यार सोहम नायक, गोंयचो एपस्टीन. अरे पयलीं चिखल तुमच्या घरांत आसा, तुमच्याच पार्टींत आसा, वायट नदरेन पळोवपी लोक आसा. पयलीं तांचेर तुमी एक्शन घेया, मागीर उलया आमी वुमन्स रिजर्वेशन बिलाचेर. पयलीं तुमी तर तुमच्या घरान जो चिकोल आसा, जे तुमच्या पार्टीन बायलांक वायट नदरेन पळयता, तांचेर तुमी एक्शन घेता, तेन्ना तुमी काँग्रेस पार्टीक प्रश्न करा. सो हांव मागता
की स्टेट गव्हर्मेंटान तशेंच आमच्या चीफ मिनिस्टरान जी बेल सोहम नायकाक ग्रांट केल्या ती ती चॅलेंज करून करची म्हणून हायकोर्टान आणि जाता तितले बेगीनचे बेगीन ताचेर कारवाई जावची आणि बरी तरेन कारवाई जावची आणि जी बेल ताका इंटराम बेल ग्रांट केल्या हेच्या मुखार आनी ताका कसली बेल ग्रांट करची न्हू म्हणून आणि ताचेर ही कारवाई जी चालू आसा ती स्ट्रिक्टली जावची आणि सीएमान आणि तशेंच द गव्हर्मेंट शूड सी दॅट पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स कसलो इन्फ्लुअन्स लावनासतना ही केस ट्रान्सपरंट आणि क्लियर दवरची म्हणून कित्याक आमकां आयकूंक आयला की सोहम नायकाचो खूब पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स आसा म्हणून रुलिंगांतल्यान सो थ्रू दॅट रुलिंग पार्टी या थ्रू पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स ते कितें करून ही केस दाबोवपाक सोदतले सो आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आसा की NSUI गोवा डिमांड्स दॅट चीफ मिनिस्टरान तशेंच द गव्हर्मेंट शूड चॅलेंज टू द हाय कोर्ट आणि डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन शूड सी दॅट आमच्या वुमन सेफ्टी क्लासीस मॅन्डेटरी करचे आणि जी विक्टिम्स आसात तांचे सगळ्यांचे कावन्सिलींग जावचें म्हणून. When I speak, I don't speak out of anger or frustration. I speak out of disappointment, pure disappointment in the system to make me feel secured and safe. I am a girl who is not scared to come out at night or any point of time alone. But now after seeing that these people who have been accused of exploiting women or recording videos that are obscene are still left free, are still left open to walk like they are normal other people. If they can walk so freely, then I cannot, because I will feel insecure. On one hand, the party says that there should be greater reservation for women. But if the same people on the other hand are raising children, are raising boys who are not taught, who are not instilled the values how to respect women, are these the values that are being practiced behind the doors? Are these the values that we are going to follow? The system that we are going to follow, are they teaching these values to their sons, to disrespect women? A state that was known to be one of the most safest. The reason why I used to go out without any fear is now changing into absolute fear, and that is it. And I would really, really request the government to look into this matter. The law collapsed completely. Criminals today in Goa are roaming freely. Prostitution is openly happening in Goa, and people who have committed crimes again are roaming freely. They are being granted bail very easily, and many times the issue doesn't get highlighted. And because of that, students feel unsafe in Goa, people feel unsafe, and tourists also don't come to Goa. This affects the economy itself of Goa also. I want to ask one more thing is, another students organization, ABUP, why are they silent on this issue? ABUP and BJYM, two major organizations in the state, they claim to be fighting for the people and for the youth and the students of Goa. Why were they silent the entire time on this issue? Our party raised this issue, how much ever they could. Why was the ABUP silent? Why they could not speak? Weren't the girls who affected students? Why did BJY not speak? Weren't youth involved in this? Wasn't this issue related to Goa? Why are they silent on every issue which involves the government? Just because that boy was related to their party, that is why they were silent. I want to ask ABUP and BJY. They always come and protest in front of Congress House, and they claim and they call us anti-national. Are they truly the nationalist? I want to ask. Thank you. फॉर एक्झाम्पल मणिपुरान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें बायलांचेर कितलो अत्याचार जालो, बायलां वांगडा कितलें वायट जालें. तेन्ना खंय आशिल्ली बीजेपी, तेन्ना खंय आशिल्ली बीजेपीची महिला मंडळ. गोंयांत तेमी एक प्रोटेस्ट काडूना, सगळ्या पार्टींनी प्रोटेस्ट काडलो, सगळ्या पार्टींनी आपलो कन्सर्न दाखयलो. वेर वर दे दॅट टायम? आनी आयज तुमचें जे तुमी बील हाडलें, एक्चुअली इट वॉज अ डिलिमिटेशन बील, म्हजें म्हणप. जेन्ना तुमचें बील स्क्रॅप जालें म्हणून तुमी हो प्रोटेस्ट काडलो, तेन्ना तुमी कोण मुखार येवना म्हणून. मणिपुराचो जो इश्यू जालो तेन्ना बायलां वांगडा खूब वायट जालें तेन्ना. आनी हो जो सोहम नायका भाशेन भुरग्यांक तुमी जी प्रमोट करता, तो फाल्यां ओपनली भोंवतलो. ताका दिसतलें की लॉ स्ट्रिक्ट ना, कोण कांय करना, तो फाल्यां आनी करपाक वतलो तो असल्यो घडणुको. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.